नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सांस्कृतिक कार्यावळीच्या नांवान मंत्री गावडेन लाखाचो केला स्कॅम. भाजप सरकाराक घाले लजेन. सभापती तवडकाराचो आरोप. दोन 2019 वर्साच्या तुळेत गोयचे जीडीपी 33%, दर मनशाचे उत्पन्न 30%. 23,000 लाभार्थ्यांनी पीएम विश्वकर्मा योजनेचो घेतला लाव. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईन केल्ल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या अभिभाषणात विरोधकांनी केलो निषेध. सरकारान बरोवन दिला तेच राज्यपालान वाचला म्हणून विरोधकांची टिका. कळाव लागू मात म्हादयचो लढो गोंय सरकारूच जिखतले. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायलो विश्वास. चोवीस वरांत मंगळसूत्र चोरपाची दुसरी घडणूक घडली. चिखले जंक्शनाचेर बायलेच्या गळ्यातले मंगळसूत्र चोरून व्हरपाक चोर थारले अपयशी. घडणुकेचो फुडलो तपास चालू. भाजप सरकार भोमा लोकांचे हिंदुत्व करपाक उठला नष्ट. भाजप पक्ष एंटी हिंदू पक्ष जावन आसा. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांचो आरोप. आता पळयात खबरो विस्तारान. सभापती रमेश तवडकरान कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर भ्रष्टाचाराचे फार पेटयल्यात. देखून भाजपा सरकारात उबी फूट पडल्या. गोविंद गावडेन 26.85 लाखाचो काणकोणात स्कॅम केला. हांव भाजपान 2005 सावन आसा, मात पक्षाक लजेत घालपी कसलेच काम आपणे केल्ले ना. पूण जे गुड्डुले साव गोविंदान केला ते लजेक घालपा सारखे आसा असो आरोप तवडकरान केला. कला आणि संस्कृती संचालयाच्या मार्फत काणकोणाच्या काही स्वयं गटांनी काणकोण मतदारसंघात सांस्कृतिक कार्यावळी करपाचे थारायले. संचालयाच्या तांच्यांनीच पैसे काढले, पण कार्यावळी तांच्यांनी घडोवन हाडूकूच ना. हे पैसे एका फॅमिलीच्या बोल्सात गेल्यात. स्त्री स्थळाचे पंच आणि सरपंचांनी असो आरोप केला. आणि एक निवेदन सभापती रमेश तवडकराक भेटयला. तवडकरान हे आरोप मान्य करत गोविंद गावडे या स्कॅमात घुसपला असो फार ताणे गोविंदाचेर पेटयला. उपरांत हेच निवेदन श्री स्थळाच्या पंचांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक भेटयले. सरकाराच्या योजनेचो लाभ दिता आसतना त्या आमदाराक संबंधीत मंत्र्यान समजून घेवचें पडटा आनी त्या आमदाराक आपोवन घेवन मंत्र्याक सांगचें पडटा की तुज्या मतदारसंघात असो असो प्रोग्राम आसा आनी तेजे नंतर मागीर तेजे मान्यतेन तो प्रोग्राम जावचो पडटा. पूण हें वेगळेंच घडलां आनी हें वेगळें अशें घडलां की ऐन पावसाळ्यांत जुलय ते नोव्हेंबर पर्यंत 13 प्रोग्राम केले म्हणून सांगून पयशे काडल्याचे लाखो रुपयाचे ते तुमकां खबर आसतलें. आनी हे काडटा आसतना एक वाड्यार 4च घरां आसा. त्या वाड्यार 2 ग्रूप केला. एक केला महामाया सेल्फ हेल्प ग्रूप, संजीवनी सेल्फ हेल्प ग्रूप बुधपाल आणि आदिवासी मंच खोतीगांव बुधपाल. 4 घरां आसा. 2 ग्रुपान 1 लाख पयली ग्रुपाक दिला 1,50,000 आनी दुसऱ्या ग्रुपाक दिला 2 लाख रुपया. जवळ जवळ 3.5 लाखां कितें अफरातफर जाला. प्रोग्राम कांयच जालो ना. महामाया कला क्रीडा संस्कृती संच तेमकां 3 लाख दिला येडा एक वार्डाक, हो जयेश बाबा वार्ड. श्री मुक्ती सेल्फ हेल्प ग्रूप हेका जवळ जवळ 2,50,000 दिला. आदिवासी महिला मंच एकच वाड्यार 2,60,000. तेजे नंतर मागीर पार्वती परिवार येडा खोतीगांव ह्या ग्रुपाक 3.5 लाख. अशे पद्दतीन एकच वाड्यार जवळ जवळ 5 ग्रूप केला. तेमी ते पयशे काडला. हें तुमचे दृश्टीन दिसना तुमकां भ्रश्टाचार म्हणो की फटींगपणच दिसना. एक वाड्यार कितें ग्रूप जावंक शकता काय कितें? म्हणजे कांय जाणांनी काल म्हाज्या लक्षांत हाडून दिल्लें आनी आज तर प्रत्यक्ष मेमोरंडम म्हाकाय दिलें आनी माननीय मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आसा, मेमोरंडम दिल्लें आसा. म्हणजे स्थिती जर पळयली जर जायत न्ही, म्हणजे हांव 2005 आमदार, 2012 पर्यंत जे आसा न्ही 7 वर्सां हांव ऑपोजिशन आशिल्लो आनी 2012 पासून हांव मंत्री आनी हांव सभापती. म्हणजे एखाद्या म्हज्याच सरकारांतलो मंत्री
असो वागूंक शकता म्हणजे प्रोटोकॉल शिस्त डिसिप्लीन नासतना बेजबाबदार वागूंक शकता आसा न्ही हें हांव पयले फावट पळयतां. म्हणजे खेद दिसता म्हाका. म्हणजे अशी गजाली घडपाक जायना. म्हणजे त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात ते ज्याने ताणें म्हणजे आज सकाळीं म्हाका ते मेळपाक गेले कांय जाण. आतांच हांव फॉयरांक ते आफोवन माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा. हे कशेंच हांव टॉलरेट म्हणजे सहन करपा सारकी गजाल न्ही. म्हणजे केवळ अशा तरेचे सरकाराचे मंत्री बेफिकीर वागता आसा वागप आणि एखाद्या आपल्याच आमदाराक आणि आपल्याच सिनियर मनशाक अडचणी हाडपाक गजाल जेन्ना घडटा आसा न्ही त्यो दुर्दैवी घटना आसा. आणि ह्यो गजाली आसतना सगळ्या म्हणजे प्रॉपर फोरमाचेर म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचे आसतना वरिश्ठ ह्या सगळ्या कडेन त्यो त्या विशयाची चर्चा जातली आसा न्ही. आणि हांव ताचो डिमांड करतलोय बी आसा. मंत्र्याचें कितें खरें इंटेन्शन कितें आसतलें आसा न्ही तें खरें म्हळ्यार ताची चवकशी करपाक जाय. चवकशी करपा संदर्भात आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा. आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टराक आमी सांगलें आसा की कितें परिस्थिती आसा ताजी म्हाका पूर्ण रिपोर्ट जाय म्हणून आसा. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा अशा प्रकारची गजाली. एखाद्या सरकारांतले आपल्याच कलिगाच्या विरोधांत जशें अशें वागप आनी ती पूर्णपणे खेदजनक गजाल आसा. आणि या गजालीचो ह्या अशा तरे घटनाचो न्ही हांवूय स्वताक जे आसा न्ही हेजे स्पिकर म्हणून पूर्ण निशेध करता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. दोन 2019 वर्साच्या तुळेत गोयची GDP 33% आणि दर मनशाचे उत्पन्न 30% आसा. 23,000 लाभार्थ्यांनी PM विश्वकर्मा योजनेचो लाव घेतला आणि 80% वेपाऱ्यांक फायदो जातलो. डिसेंबर 2023 वर्सा हे येवजणे खाला प्रशिक्षण सुरू करपी गोंय देशातले पयले राज्य जावन आसा. तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी 5,527 कॉल अटेंड केल्यात. 87 मनशांचो जीव आणि 29 जनावरांचो जीव वाटावला जाल्यार 19 कोटी मोलाची मालमत्ता वाचयल्या अशी माहिती राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी शियाळी अधिवेशनाच्या अभिभाशणात दिली. Economy of the state has shown tremendous progress. This is reflected in its gross state domestic product, which has increased by 33% in 2023 as compared to 2019-20. Our Honorable Prime Minister has launched a new scheme, PM Vishwakarma Yojana, with an aim to revive our traditional business, paving a way for a brighter future of our artisans and craftsmen. My government has implemented the scheme with much vigor. Under the scheme, all Vishwakarmas practicing the 18 notified traditional trades will be identified in the state. I feel happy to state that more than 33,000 Vishwakarmas have been registered so far. Further, my government has committed that no one belonging to these 18 trades will be left behind in getting the benefits of the scheme. Goa has become the first state in the country to commence training to Shramjeevis from 5th December 2023, which is indeed commendable. शुक्रार सावन शियाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरुवात झाली. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा सुरवेक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी अभिभाषण केले. राज्यपालान केल्ल्या ह्या विधानसभा अधिवेशनाच्या अभिभाषणाचो विरोधकांनी निषेध केलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लैन विधानसभा अधिवेशनाच्या सुरवेक केल्ल्या अभिभाशणाचो विरोधकांनी निषेध केलो. सरकारान कितें बरोवन दिला तेच ताणें वाचला. गुन्यांवकारांक धरपाचें प्रमाण चड आसा अशें राज्यपाल म्हणटा, पूण गोंय गुन्यांवकारां खातीर सॉफ्ट स्टेट जावन रावला. तशेंच अभिभाशणात म्हादयच्या विशयाचो उल्लेखूच ना अशा उतरांनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय आनी हळडोणचो आमदार कालूस फेरेनान टिका केल्या. Copy and paste, support price in Keju and for various other things, that these announcements, basically what is the implementation? It is sorry to say that the Honorable Governor's address or this Lakshya Sarkarato Madaiche na, no mention again on Madai, no mention on the lapses
that have been taken place, or the compromise that was done with Madam Ade, जे प्रवाचे ऑफिस सेटअप जातले म्हणून सांगताले, आज जरी तर बारीक पळयल्यार अनएम्प्लॉयमेंट, द बिगस्ट इश्यू टुडे फॉर गोवा इज अनएम्प्लॉयमेंट, बट नो मेन्शन ऑफ दॅट. नीती आयोगाच्या सर्टिफिकेटाचेर तो उलयता गव्हर्नर एड्रेसीन, अदर फील्ड जी सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री ह्या सरकाराक दिला बेस्ड ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स. ऑनरेबल गव्हर्नर्स एड्रेस फेल्स टू एड्रेस द सेम. मेन जे काम आहा ताजें कांय सांगत ना. आमी हे फेस्ट केलें, तें हें केलें, थंय जालें. जें कितें खरें करपाचें आहा, 36,000 कोटी डेट जावन GDPचेर उलयतात. GDPचें कितें उलयतात, डेट खंय पावला तें पळोवया म्हणून. 5 लाख गोंयकार आज मेरेन फ्री रेशनाचेर जगतात. हाजो अर्थ कितें, 5 लाख गोंयकारांचें पोट भरपाक तांचे कडेन कॅपासिटी ना. क्लियर ते स्वयंपूर्ण जावंक ना. स्वयंपूर्णाचेर अनाउन्समेंट केल्लो आहा. 5 लाख गोंयकार रेशनाचेर रावतात. अनएम्प्लॉयमेंट हायेस्ट आहा. अनएम्प्लॉयमेंट कसो वतलो तो कांय सांगना. एप्रेंटिसशीप स्किमीचेर खबरो सांगता. एप्रेंटिसशीप जातकच तांकां जॉब खंय मेळटले, काय विकते घेवचे पडटले. सो म्हाका दिसता ताजेर खूब हें भाशण जें दिलां हो सरकारान आपूण सदां उलयता तो वावर काडलो. म्हणजे विस्तारान आमी जेन्ना गव्हर्नर एड्रेसीचेर रिस्पॉन्स आमचो तेन्ना हांव ताजेर सारकें काडटलो. पूण ओवरऑल इट अपियर्स टू बी अ व्हेरी स्टेल स्पीच. ही हॅज compared GSDP figures with 2019-20. It's not compared with last year. So comparison चूक केला. मिलेट्स वाडयले आमी सांगले. मिलेट्स 50 हेक्टर जाला. मिलेट्स 50 हेक्टर जावं. मिलेट्स पयर एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर हाजेर आमी पळयला की इट इज 20 हेक्टर जालो. इट इज नॉट इनक्रीज. सो खंयच्या खंय हे बोकडे मारल्या, कळटा आनी फटाश्यो फोडल्यार. Governor's speech is always given by the Chief Minister, and when it's given by the Chief Minister, the Governor generally parrots what is given by the Chief Minister. I didn't find anything inspiring in his speech, because finally it is not what events the government has conducted, but what development, what progress and what benefit has reached the common man. And I think these things are absent. You may launch many schemes, but finally at the end of the day बारीक मनशां पावपाक जाय. सो वी मस्ट बेनिफिट. तुमी कितले प्रॉमिस केल्ले लास्ट टायम स्पीच आसा, ह्या बाकी दुसरी स्पीच आयली. इट इज नॉट ऑल शुगर कोटेड एज यू कॅन सी, बट आय थिंक दॅट what we must look at is what is the annual performance of the governor which you are relating in your speech. गोमंतक टीव्ही खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार. सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक सुनावणी येत असता ह्यो सुनावण्यो महत्वाच्यो असता. देखून म्हादयचो विशय फुडें धुकलता. फुडल्या सप्तकांत म्हादयचो विशय सर्वोच्च न्यायालयात येवपाक शकता. खंयच्या गजालींक चड विलव जाता जाल्यार ती गजाल खोशयेची जायत वता, अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हादयची केस फुडें धुकलपा फाटल्यान सांगलें. ह्या म्हयन्यांत म्हादयची केस 6 फावट फुडें धुकल्ल्या. केसी बाबत परत पोस्टपोन जायत आसा डेट केन्ना म्हणून प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय तांचे कडेन जे विशय आसा तातूंत भितर ते प्रायोरिटीन आनी तांचे परत वेगळे वेगळे हे आसता कॅटेगरीज म्हजे म्हायती प्रमाणे. फॉर एक्झाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अशें म्हणना फुडें ते दुसरे विशय येवंक शकनात. कळ्ळें की ना. आनी ते अशें आठवड्यांतल्यान एकदां दोनदां आसताच. त्यामुळे आमी थोडो मातसो धीर धरपाक जाय. कळ्ळें. बरी काम जातली जर जाय जाल्यार थोडोसो धीर धरचोच पडटा आनी तें करचें पडटा. ओके. 24 वरां भितर गळ्यातलें मंगळसूत्र फारार करपाची दुसरी घडणूक चिखले जंक्शनाचेर बशीक राविल्ल्या बायले कडेन शुक्रारा सकाळी घडली. बिरेस्तारा अशीच घडणूक पेठेच्या वाड्याक कोरगांव घडिल्ली. मात चोराक ही मंगळसूत्रां घेवन वचपाक अपयश आयलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्यो 2 घडणुको घडिल्ल्यो. हे 4 पंगडान येतात, पयलो पत्तो विचारतात, उपरांत गळ्यातल्या भांगराक हात घालतात, अशें उक्ताडार आयलां. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. चिखले बसाक राविल्ले फोंडे वचपाक फोंडे वचूंक. मागीर तो कितें केलो ते वटेच्यान आयलो
एकातल्यान आयल मरे तेजे फाटोफाट हो येयलो हे चिकले आसून येता अशे वास्को येवं हय थंय येयलो आनी मागीर ताका कितें विचारच्या लागली तो बोटान अशें अशें करून हांव समजला कितें वाट बी चुकलो आसतलो खंयच्यान येयलो म्हणून मागीर पळयत जाल्यार तो गेलो फुडें आनी क्रॉस करून घेवन परत येवन तो गेलो हो येयलो असो ते गाडी अशी दवरचे कडेन बसता आमचे कडेन येयलो आनी तसो वयर गेलो आनी मागीर कितें केलो हांव वयर गाडी दवरता म्हणून अशें आयल्यान रावले हो आनी कितें अशें येता हांगा बसता म्हणल्यार अशें अशें केलो आनी म्हाका हांव घट्ट धरलो असो केलो हांवें पिशवीत उडयले आनी अशें केलें अशें मंगळसूत्र घट्ट धरलें. कितले जाण आसलेले ते दोग जाण गेले फुडें. आयज चिखले हांगा जंक्शनार एक मंगळसूत्र स्नॅचिंग अटेम्प्ट जालो आनी ती बायल बसीक रावलेली ती बायल फोंड्या वयताली चिखलेंतल्यान ती फोंड्या वयताली तिणी जे आमकां सांगलां की ती बसीक रावतना खंय तरी पयलीं दोगां जाणां बायकार येयले आनी एड्रेस विचारलो खंय वचपाचें अशें खंय आहा काय म्हणून मागीर परत दुसरे येयले आनी तेंच्यांनी अटेम्प्ट केलो मंगळसूत्र जो ओडपाक अटेम्प्ट केलो तेन्ना ती खंय तरी अलर्ट जाली आनी तिणी मंगळसूत्र आपलो धरलो आनी तो ओडूंक दिवना तो मंगळसूत्र तुटलो पूण ते स्नॅच करूंक पावना. आतां ही कालच्यान आनी आतां ही टोटल सेकेंड इन्सिडंट असो की मंगळसूत्र स्नॅच करपाचो. काल नॉर्थ गोवा जालो आनी आयज एक सावथ गोवा जालो. खंय तरी अशें दिसता की हे चोर खंय तरी हेंची आतां तिणी आमकां सांगलें की पयलीं येता एकटो बायक घेवन येता दोगां जाणां येता एड्रेस विचारता मागीर दुसरे येता आनी मागीर ते स्नॅच करता. खंय तरी ही गँग आसा अशें आमकां दिसता आनी हे गँग स्नॅचिंग करून अख्खे गोंयान भोंवता अशें आमकां दिसता अशें एक इन्सिडंट पळोवन. आनी आमी पळयता की अशें आतां हे 4 जाण आतां खंय तरी हेंची गँग आतां हे खंय रावता खंय कितें आनी अशें सकाळचे भोंवतात नाल्यार सांजचे भोंवता खंय तरी जे आमकां काल एक दिसता ते हितून कळून येता की खंय तरी बायलां वॉकिंग करतात आनी तांकां ते नोट करतात आनी स्नॅच करतात धांवता. तशेंच खंय तरी बायलां बस स्टँडार रावता नाल्यार खंय शॉपार आसता अशें आमकां कळोन येयलां की ते अशें टार्गेट करतात म्हणून. आनी आतां वास्को पुलीस हेचेर आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आहा जेन्ना आमी PSIक मेळ्ळे आनी PSIन आमकां सांगलें की आमी ऑलरेडी CCTV फुटेजीस खंय खंय आसा ते वाठारान ते पळयतात म्हणून आनी जर ट्रॅक जालो जाल्यार तांकां ते ट्रेस करतले म्हणून अशें आमकां PSI सांगता आनी तांचो फुडलो तपास चालू आसा अशें सांगता. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम तिवारी. भाजप पक्ष एंटी हिंदू पक्ष जावन आसा असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केला. भाजप सरकार भोमा लोकांचें हिंदुत्व नश्ट करपाक उठला. रामराज्य म्हणून गाजयता पूण जेन्ना भोमाचे लोक आपली संस्कृताय राखपाक सोदता जाल्यार हे सरकार त्याच लोकांचेर चेपण हाडटाचो यत्न करता अशें अमित पाटकार सांगता. तशेंच काँग्रेसीचो मुखेली भोमकारांचो प्रश्न विधानसभेत मांडटले अशें उतर अमित पाटकारान भोमकारांक दिलां. आज ये जे भ्रष्ट जुमला पार्टी के सरकार विच इज अ एंटी हिंदू गव्हर्नमेंट म्हणून आरोप आसा की एंटी हिंदू गव्हर्नमेंट हे भोमकारांक जो फाटल्या दिसांनी जो विरोध जालो जेन्ना इल्लिगली हे PWDचे अधिकारी ट्रेसपास केले तांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आणि इल्लिगल ट्रेसपासिंग कित्याक म्हणटा कित्याक अजुनूय तांकां लँड एक्विशनाची नोटीस येवना. सो जेन्ना लँड एक्विशनाची नोटीस येना तेन्ना खंयचोय मालक आपल्या जाग्यान समज जर तर कोणी आयलो जाल्यार आडायतलोच. अरे फाल्यां तुज्या प्रॉपर्टीन समज जर हांव आयलो तूं अवश्य म्हाका आडायतलो. सो आय थिंक दॅट इज देअर रायटफूल रायट की तुज्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन जर तर कोणी भितरलो भायलो मनीस आयलो जाल्यार ते आडायतलेच मरे. सो म्हाका दिसता हे सरकार अंत्योदय तत्वाचे सरकार विकसीत भारत हो विकसीत भारत हिंदू धर्म काबार करपाचो नष्ट करपाचो हो हांचो विकसीत भारतचो म्हाका दिसता. आतां हे राम राज्याचे उलयता भोमकार आपले इतल्या वर्साचे शेकड्यांनी वर्साचे हिंदूचे कल्चर आमची हिंदूची संस्कृताय वाचोवपाक लागून ते लोक आज झगडटात आणि तांचेर हो सरकार आज अन्याय करता आणि तांकां भितर उडयता. म्हणजे जो मनीस आज हिंदू धर्म राखपाचो प्रयत्न करता तांचेर केसी घालता. तो कसलें राम राज्य तर हें. म्हाका दिसता दीस प्रूव्ज दॅट हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार म्हणटा ते एंटी हिंदू आणि हिंदू धर्म काबार करपाक हे सरकार आज मुखार सरिल्ले. हो प्रश्न आमच्या जे अधिवेशन चालू आहा थंय विरोधी पक्ष आमचो फुडारी आनी बाकीचे सगळे हो प्रश्न आमी थंय मांडटले आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब तांचे जी सेक्शनां लायल्या ती काडची.
पंतप्रधान मत्स्य संपदा येवजणे अंतर्गत गोंयांत मेळपी निधी कमी जायत आसा आनी 4 वर्सां उपरांत 41 कोटी वयल्यान आतां 8 कोटीचेर पावला। ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली। हाचेर जाप दितना नुस्तेमार मंत्री निलकंठ हळर्णकारान सांगलें की गोंयच्या नुस्तेकारांचो प्रतिसाद ह्या येवजणे खातीर कमी जाला, देखून हो आंकडो देंवला। गोंयांत चडशे पारंपरीक नुस्तेकार आनी ही येवजण व्हडल्या नुस्तें उद्देगां खातीर। ही येवजण आस्पावन घेवचे खातीर आमी नुस्तेकारांक प्रोत्साहन दीत आसात, अशेंय मंत्र्यान सांगलें। सगळे स्टुडियो जाल्या उपरांत लक्षांत येयलें की ह्या डिपार्टमेंट मोठे वास्ट आनी हेका बरें हें करीत प्रोत्साहन दित जाल्यार आनीक बरें जातलें। त्या प्रमाणे गेले टायम सेपरेट मिनिस्ट्री केल्ली आनी डिपार्टमेंटूय सेपरेट केल्लें, जेणे करून ते डिपार्टमेंटूच केर सारके बरे प्रमाणात हें करतले, लक्ष दिवन डेवलप जातलें। आनी तो सगळ्या फिशरमॅन कम्युनिटी जे आहा आनी फिशरमॅन जे प्रॅक्टिकली जे काम करतात तांकां मोठ्या प्रमाणात तेजो फायदो आसता। आणि काल केंद्रान आता सेपरेट डिपार्टमेंट झाले एनिमल हजबंड्रीक ते कनेक्टेड आसले, आता काल सेपरेट केलं केंद्र ते एग्रीकल्चराक कनेक्टेड आसता। एग्रीकल्चर फिशरीज ऑलवेज इतकी वर्सां एग्रीकल्चर कनेक्टेड आसता, ते एग्रीकल्चरचे काडून लास्ट टायम मिनिस्ट्री केली आनी आतां समजा डिपार्टमेंटूच केलें, जेणे करून जे नॅचरल फार्मींग आहा म्हणजे दर्या हें चड वाडूंक शकना। कन्जम्पशन वाडलें, एक्सपोर्ट वाडलो आनी ही नवी नवी टॅक्नोलॉजी आक्वा फार्मींग जावं क्रॅब फार्मींग असो हे नवे नवे टॅक्नोलॉजी यूज वापरून ह्या नवे टेक्निकल वाडोवप। आणि एक विषय आसलो तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पळय 22 41 करोड येयल्ले स्टेटीक आनी ह्या वर्सा 8 करोड येयले, इतके कित्याक देंवले अमावंट? पैसे धाडटा एज कम्पेर्ड टू लोकांची मागणी आसता, लोक स्टार्ट करतात आनी लोक जेन्ना स्टार्ट करतात मागणी त्या प्रमाणे धाडटा। समज अलर्ट केले आनी आमी युटिलायज केले लगेच आमी दुसऱ्या मागोवंक शकता, जाय लोकांक प्रमोट करपाक लोक तयार जाल्ले ते घेवन डेवलप जाले। पूण फिशरमॅन तितके ना म्हणटा इंटरेस्टेड आहा, फिशरमॅन इतको देंवला म्हणल्यार फिशरमॅन आहा पळय ट्रेडिशनल आनी हे मत्स्य सागर योजना प्रायम मिनिस्टर सागर योजना हे नवे टेक्निकल करप, डीप सी फिंग वचप, आक्वा हें करप, क्रॅब फार्मींग करप, मसल फार्मींग करप, हे नवे नवे हितून तयार जावप। सो इट इज न्यू बट इट हॅज टू बी स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड। जे तरेन जांगली अपेक्षा आहा तशी जायना, जातली थोडेंच। वेटलँडाक सांबाळप ही प्रत्येकाची जापसालदारकी। सैमाक इमाडप्या आड कारवाय करपाक जाय। सैम सांबाळपाची जबाबदारी फकत सरकाराची न्हय, ती जण एकल्याची आसा। ताका लागून प्रत्येकान जबाबदारीन वागचें अशें मत पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी व्यक्त केलां। ते संवसारीक वेटलँड दिसाच्या कार्यावळीत उलयताले। Let us take it upon ourselves. Leave aside the government, but first let us take it upon ourselves. Let us be responsible citizens and ensure that these type of things don't happen. We recently had an incident where the Bonwal Lake in Santa Cruz was dried completely. Personally, who suffers is we, human beings. So let us commit ourselves to ensure that we protect these lakes. Let us commit ourselves to ensure that, there are various ways you can do it. For example, if you see somebody throwing a plastic bag, pick it up, be a little courageous. Go and give it back to him with love. I'm sure next time he will think 10 times before he throws that bag. Small things like that means a lot. I'm not going to take much time of yours because I'm sure you all are excited to be in this beautiful scenic place. But I appeal to you all, let us walk hand in hand, thus ensure that we make this world, this place of ours, a better place to live in. वेटलँड नोटिफाय कित्याक करता सांबाळपा खातीर आनी आयचो दीस इम्पॉर्टंट थीम म्हणटा ते वेटलँड अँड ह्युमन वेलबिंग। सो सदांच अशें म्हणटा की वेटलँड कित्याक सांबाळपाचे, फक्त पक्ष्यांक सांबाळपाचे, फक्त निसर्गाक सांबाळपाचे, फक्त उदका खातीर सांबाळपाचे अशें न्ही। हें सगळें सांबाळ्ळें जाल्यार आमची हेल्थ बरी उरता। तुमकां आयज शुअर हांव मागता की तुमी हांगा येतकर एक क्लीन वेटलँड पळयतकर तुमकां खूब बरें दिसतलें। क्लिनींग काम चालू आसा, अमरनाथ बाबान म्हणलां की डिसिल्टिंग करपाक जाय। म्हाज्या मते हें क्लिनलीनेस मेंटेन करप ही पयली गरज। आयज आमी कितलेंच प्लास्टीक काडलें हांगा, हें प्लास्टीक कोण भायल्यान हाडून उडयना किंवा भायल्यान उडयता जाल्यार सुद्दां आमी सांबाळपाक जाय। म्हाका दिसता हे 2-4 दीस इतलें प्लास्टीक काडलां, एवरी इयर पंचायतूय प्लास्टीक काडटा। सो आमी
इतली खात्री आसा की हे सांबाळपाची गरज आसा, कित्याक इतले जर प्लास्टीक आमी आयज काल काडून परत आयज काडले प्लास्टीक, हायसेंत येत आसा कित्याक खंयच्यान तरी आमचे पॉल्युशन भितर येता. सो हांव तुमकां इतलेंच मागता की सगळे सरकार सांबाळपाक शकना आनी सगळें करपाक शकना, लोकांनी सहभाग करत जाल्यारच हे सगळें जातले. सो तुमचे कडेन मागता की बिकम वेटलँड फ्रेंड्स. There is wetland mitra concept. You can online also register. You can come to wetland authority and become wetland mitra. Give your service to wetland. Let us protect our wetland. पहिले फावट गोंयांत आयोजित केल्या 37व्या आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीक देशांतल्या प्रतिनिधींचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. हाचो उल्लेख राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी बिरेस्तारा जाल्ल्या अधिवेशनाच्या अभिभाशणात केला, अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. तशेंच आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव जावं वा हेर खंयचो इव्हेंट, पूण गोंयांत बरे तरेन जाल्ल्यान आतां गोंयांक आनीक इव्हेंट करपाक उर्बा मेळ्ळ्या, अशें आमदार देविया राणे हिणें सांगलें. Great honor to our department, that is the Sports and Youth Affairs. 37th नॅशनल गेम ज्या तरेन आयोजन केल्लें आसा आनी ज्या तरेन संपूर्ण भारतांत ताची प्रशंसा केल्ली आसा, ताचे खातीर सगळ्यांचे गोंयकारांच्या मना पासून पयलो आभार व्यक्त करता. ज्यांच्या प्रयत्ना खातीर आनी ज्यांच्या आशिर्वादानूच हे सगळे काही गोष्टी यशस्वी आयोजन केल्ले आसात. आनी होच जो सूर जो आसा तो आदरणीय आमचे गोंयचे राज्यपाल ताणेन आज ह्या पवित्र अशा सभागृहांत आज उल्लेख केल्लो आसा. सो इट्स अ व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा की इतली आमची धाकटी माणकुली राज्य जावन पसून द स्टेट ऑफ गोवा इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सो मेनी functions, whether it's national games, international purple festival or G20 meetings आणि आता बायलां खातीर वुमन हेल्प डेस्क सुरू केला. सो इट जस्ट शोज आमचे महिला सशक्तीकरण हाव इम्पॉर्टंट इट इज. गृह आधाराचे स्किम्स आसुनी की लाडली लक्ष्मी आसुनी, आमची ममता स्कीम आसुनी, ह्यो सगळे खूब भार दिला आमच्या सरकारान महिला खातीर आणि हे सगळे इम्प्लिमेंट जाता आणि महिला पर्यंत पावता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.